बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी सगळीं हांगा आयल्या आपआपणाचे इंतेसांव घेवन देवा मुखार हे वेदी मुखार आमी घालुया. देव मोगाळ आनी आपल्या मोगान आमची सगळीं मागणी आयकता. खेरीत भाशेन आयज आमी उगडास करता फादर सिरील मेंडीस, जाका तुमी जायतीं जाण वळखतात. पळयलाय आसतलो पिलार, जाका आयज 1 म्हयनो भरता. सर्गीच्या राजान देवान ताका आपोवन व्हेल्यार ताचे पासत आमी मागुया, ताचे फामिली पासत मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सर पळयदार देवाक आनी तुमकां हांव भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बेगोन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां हांव भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, तुज्या पुता वरवीं सगल्या पोरजांक तुजो सासनीक पोरजोळ तुवें फांकयलोय. हे आमच्या सोडवणदाराचो पूर्ण प्रकाश आमी ओळखोसो कर आनी ही आमची ओळख वाडोवन चोडून सासनाच्या वैभवाक आमकां पावय. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं, तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. बागोन जोवांचे पयले चिटी वेले वाचप. बागोन जोवांचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करता अशें कोण म्हणत पूण आपले भावाचो दुवास करीत जाल्यार हो मनीस फोटकिरो. आपणाक दिश्टी पडटा ते भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना ते देवाचो तो मोग करतलो कसो. खरें आमी ताचे कडची आज्ञा घेतलोली ती ही, जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपले भावाचो मोग करचो. जो कोण जेजूक अभिषेक म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत, आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचो मोग करता. देवाची भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण ही कुणा वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो याज्ञा पाळटा. कारण
देवाचो मोग करूंक मुणगे ताच्यो याज्ञा पाळूंक आनी ताच्यो याज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत वेला. संवसाराचेर आमी जैत वेला तें हें आमचो भावार्थ. देवाचें उतर हें. देवाचे बोर उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटेलीं सगळीं राष्ट्रां सगळीं म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटेलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा राजा तुजे शाणेपण दी. तुजेच नांवान नीत कोची अधिकार राजाचे पुताच्या हातांत घाल. अशें तो न्याय नितीन तुजी पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुजे दोल्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटेलीं सगळीं राष्ट्रां. जुलाम आनी जबरदस्ती संस्थेल्यांक तो सोडयतलो. तांचो जीव ताचे दोल्या मुखार भोव मोलादीक. तांबो नासतना ताचे खातीर मागणें करतलो. दीसभर ताचेर आशिर्वाद मागतलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगसोर तीं तोगूं. पृथ्वीचीं सगळीं कुलां ताका लागून आपूण सोडय म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, गोरिबांक बरी खबर दिवंक कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिलियाक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवण दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सुवाये प्रमाणे सोनवारा दिसाक तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गोरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेखीत आयज खरें जालें. आनी सगळीं ताका साबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणांदो,
आयचे पयले वाचपाचेर इल्लीशी नदर आमी मारुया. आयचें पयलें वाचप आमकां म्हणटा, देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी देवाचो मोग करुया. आमी सगळीं जाणां आमी देवाचो मोग करता म्हूण, आनी देवाचो आमकां मोग आसा देखून आमी सगळीं आयज हांगा पिलार दोंगरार एकठांय जाल्या. खंयच्या खंयच्या गांवांतलीं तुमी सकाळीं उठोन आयल्या थोंडायेन सोडून आपलीं घरचीं कामां सगळीं आटापून तुमी आयज पिलार आयल्या, कारण तुमकां देवाचो मोग आसा म्हणून. हांगा येवन तुमी भोक्तीपणीन मिसान वांटो घेतल्या, देवा लागीं मागतल्या, पाद आग्नेला लागीं मागतल्या. हे वरवीं आमी आमचो देवाचो मोग दाखयता, आमकां देवाचो मोग आसा. पूण आयज जुवांव भाग्योन जुवांव आपले चिटीन बरयता आसतना आमकां आनी एक टेस्ट दिता. हो जो पयलीं आमी सांगला, हांवें सांगला तो एक टेस्ट. आमी वयर सावन सकयल आमी देवाचो मोग करता, देव आमचो मोग करता, आमी देवाचो मोग करता. पूण देवाचो मोग करूंक भाग्योन पावलो आमकां दुसरो आनी एक वस्त सांगता, ती आमी चितान आयकुया. हांव देवाचो मोग करतां अशें कोण म्हणत पूण आपल्या भावाचो दुयेस करीत जाल्यार तो मनीस फटकिरो. हांव देवाचो मोग करतां अशें म्हणटा आनी आपल्या भावाचो दुयेस करता तो मनीस फटकिरो, ताचो मोग फटकिरो. सो फटकिरो मोग देवाचो आमच्यांनी करूंक जाता काय? जो मोग आमकां आमी देवात आमचो मोग जो देवाताय आहा तो फटकिरो जावंक जाता काय? आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार पेल्याचो मोग करूंक एकदम कठीण, आनी पेल्याच्या जिवितान पेल्याक पळोवन देवाक ताच्या जिवितान पळोवंक आनी कठीण. पेल्याच्या जिवितान देवाक सोदूंक एकदम कठीण. कित्याक म्हाका देव दिश्टी पडना ताचे भितर. उज्याचें आकटें दिश्टी पडटा, रागाचो पुळो कसो दिसता, ताचीं उतरां आयकत जाल्यार देव नाच कसो दिसता. निट्टूकाय, राग, द्वेस, चाळयो करप, गाडयो मारप असलें ताचें जिवीत, तातूंत आनी देव खंय आसा आनी त्या देवाचो हांव मोग कसो करूंक पावतलों? तर हो टेस्ट जो आसा, हो वयलो टेस्ट आमी सोंपेपणी पास जाता. देवाचो मोग करूंक इगोर्जेन वचून मिसान भक्तीपणी वांटो घेवंक, आमच्या कुटुंबांनी एकठांय जावन मागणें करूंक, भक्तीपणीन देवाची आराधना करूंक, देवाक वाखाणूंक, देवाची तुस्त करूंक, बायबल वाचून देवाचें उतर आयकूंक, हें जायते फावटी सोंपें जाता. पूण पेल्याचो मोग करूंक रादर देवाचो मोग पेल्याच्या तांय करूंक हें कठीण जाता. कारण पेलो इतलो वायट, म्हाका इतलें वायट आनी दुखयता जाल्यार ताचो मोग करूंक, ताचे मदें जेजूक सोदूंक, देवाक सोदूंक कठीण. आनी जायते फावटी आमी चुकता. पूण एक नदर आमी आसूंक गरजेची. जरी तर आमी आमचेर नदर मारल्यार आमी पळयतल्या आमी जायतीं वायट, आमचेय भितर जायतें आसा वायट जें देवाचें न्हय कशें. आमी रागार जाता, आमी तिडकेता, आमकांय एके भाशेन दुसऱ्यांच्यो खबरो करपाच्यो, सगळें वायट जें दुसरें पेल्याच्या जिवितान म्हाका दिश्टी पडटा तें म्हज्याय जिवितान आसा. आनी तोरूय आसतना देव म्हजो मोग करता. इतलो हांव वायट आसतना जाल्यार देव म्हज्या काळजान रावंक शकता जाल्यार तोच देव म्हज्या पेल्याच्याय काळजान रावता हें हांवें स्वत मानूंक गरजेचें. देव हांव इतलो वायट आसतना म्हज्या काळजान रावंक शकता जाल्यार म्हजो पेलो, म्हजो शेजारी, म्हजी घरचीं, म्हज्या घरांत आसलेले मनशां कितलींय वायट जावं तरूय पूण तांच्या काळजान देव आसा हें स्वत. आनी हे देवाक वळखून ताचो मोग करूंक आयज आमकां देवाचें उतर आपयता.
हे दिसांनी आमी क्रिसमस मनयला आनी क्रिसमसान आमी इमॅन्युएल म्हटलां, देव आमचे मदें. हो देव आमचे मदें न्हूच गोट्यान, पूण देव आमच्या कुटुंबान, आमचे शेजाऱ्याक, आमचे इगोर्जान आमी काम करतात थंय आसा. त्या देवाचो मोग करूंक, त्या देवाची आपुरबाय करूंक आमकां आयज देवाचें उतर आपयता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू पयलेच फावटी देव तेंपलान वचून, नाजरेत आपल्या गांवघरा वचून देव तेंपलान वचून इजायासाचें प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता आनी आपणाक देवान दिल्लें कार्य एके भाशेन तो वाचता इजायास प्रवाद्याच्या बरोवपान. देवान म्हाका अभिशेक केला गोरिबांक बरी खबर दिवंक, कुड्ड्यांक दोळे दिवंक, वायट पातोक पयस करूंक, कोयदी आसलेल्यांक सुटका दिवंक, दुसऱ्यांचें बरेपण. देवान म्हाका धाडला आपल्या सोरपदेल बापाची मोहिमा करूंक, आर्गां करूंक न्हय म्हणिना, पूण त्याच देवाक दुसऱ्या ताईं पळोवंक. हें जेजून आपल्या जिवितान केलें. ताकाय जाय ते वायटाचो फुडो करचो पडलो. वायटोवे मनशांक जशें आमकां मेवतात वायटोवी मनशां आनी आमीच वायटोवी जाता, तशें जेजूकूय असली वायटोवी मनशां मेवलीं. तरी पूण ताणें देवाक मनशां मदें पळयलो आनी तांचो मोग केलो. ताका लागून तो म्हणूंक पावलो, सायबा बोगोस तांकां ती नोकत ती कितें करतात ती. दुसऱ्यां मदें देवाक पळोवंक आनी ते देवाची आपुरबाय आनी मोग करूंक आयचें उतर आमकां एक किरीत भाशेन आपयता. आयज आमी पाद अग्नेलाच्या पांयाशी आयल्या. ताचें जिवीत आमकां आनीक दुसरें कांयच शिकयना. सोंसणिकायेन, मोगान, ल्हानविकायेन जिवीत जियेल्लें ताचें जिवीत. आपणाक कोण वायट कोत्तेल्यांक आनी वायट नदरेन पळयतेल्यांक थंय मोगान वागोवपाचें जिवीत ताचें. जायते फावटी आमी जेजूचेर नदर मारता तेन्ना म्हणटा आमकां देवान एक नमुनो दिल्लो आसा कसो आमी पेल्याचो मोग करचो तो. पूण जायते फावटी आमी म्हणटा देव जेजू जावन आसा देव, पूण देव जाणा आसलो आमी मनशां कशीं एकामेकाचो मोग करूंक आमकां त्रास पडटलेत म्हणून. ताका लागून ताणें आपल्याच पुताक एक मनीस केलो आनी मनीस कसो आमचे मदें जिवन ताणें जें वायट आमी फुडो कोत्ता, वायटाक फुडो कोत्ता, ताचो ताणें फुडो करून दाखयलें कशें आमच्यांनी पेल्याचो मोग करूंक जाता तो. हेंच करूंक ही कृपा आमी आयच्या मिसान आमकां सगल्यांक मागुया. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पयदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या शादांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभी शादावाक सर्वीस पळ मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या देवा,
आमचें बलिदान मानून घे, ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आनी तुजे कोडची घेता, आमी तुजी कोडची घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिल्लें तें तुका भेटून तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वोय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसाक तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. म्हणून पूत तुजो आमचे विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें उमोरपण परजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sosar bongya tuja svoj popan Ut sorge duka soj soj Ut sorge duka soj soj Sorves porači navi Jeta taka soj Ut sorge duka soj soj Ut sorge duka soj soj बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Gesù ome hodo gata Ani hei kasu le piada Ti dei pauti tu voi bovan Jesús Ami tuje moron porota बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा,
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जोवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती, तिचो पती बाग्योन झुजे, बाग्योन दोन दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाताक, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सोर पदेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां दाल्लें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काटुली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काटुली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काटुली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Господь нам
yo Mava boiling betok yo Asa amchara yo Chivit amche bodok yo Monap tirai papadua Kusho kotai viswasa Kaso pitunya chona Beva belea chamoga Monap tirai papadua Kusho kotai viswasa Kaso pitunya chona Beva belea chamoga Moga chisuyo puyo Bava ori betok yo Kasa amchara yo Chivit amche bodok yo Moga chisuyo puyo Bava ori betok yo Kasa amchara yo Chivit amche bodok yo देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो ताचेर विस्वास ठेवता ते सगल्यांचो नाश जावचो ना पूण तांकां सस्नाचें जिवीत मेळटलें प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोळान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कोर म्हूण आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बसूया प्रितीच्यानो मानेवूत आग्नेल देवा मुखार आमचे बसत प्रार्थना करीत आसा आनी हेच भावार्थान ह्या देव मंदिरांत आमी एकठवल्या आमच्यो गरजो आमचे आवडे मानेवूत आग्नेला वरवीं देवाक उबारूंक आयज लेतिसिया कुन्ना कोलवातान आमकां अशें कळीत करूंक लायता हांव गर्भेत सावन 3 म्हयने आसतना चॅक करून गेली तेन्ना दोतोरान सांगलें भुरग्याक ट्रान्सपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज आसा आनी जल्मले उपरांत रोखडेंच ऑपेरेशन करचें पडटलें म्हूण आमी UK आसता थंय आमी मानेवूत आग्नेला लागीं मागोत आसलीं डिलिव्हरी सिझेरियन करची पडटली म्हूण दोतोरान सांगलेलें ऑपेरेशनाची सगळी तयारी केली पूण दोतोरान चॅक केलें आनी नॉर्मल डिलिव्हरी वेळार जाली आनी बाय जल्मलें उपरांत बायक ऑपेरेशन करूंक ताचो वेट 3 किलो तरी आसूंक जाय म्हूण सांगलें पूण वेट चड नासलो देखून ऑपेरेशन पोस्टपोन केलें मानेवूत आग्नेला लागीं मागोत आसलीं 1.5 म्हयन्याचें आसतना बायक ऑपेरेशन करून थारायलें पूण रिस्की ऑपरेशन आनी गॅरंटी दिवंक जायना म्हूण दोतोरांनी सांगलें पूण आमी आमचो भावार्थ मानेवूत आग्नेलाचेर दवरून ऑपेरेशन सक्सेसफूल जाल्या प्रमाण मागोत आसलें मानेवूत आग्नेलाचे मजतीन ऑपेरेशन बरी भाशेन जालें आनी आतां आमचें बाय 20 म्हयन्याचें आसा मानेवूत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनच ताका सांताचो मान फावो जाल्या प्रमाण मागता मोगाच्या भोवमिनो वो एके आवयचो भावार्थ तिच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजामणांनी जायत्यो गरजो जायते आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या आमचो भावार्थ जी वाड करून हे नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया उबी रावया उपकार मेळूंक मागणी
सर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी ओळखतां आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी उचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळ जाणटान मागता. तशें जाता मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरीत जिवितान भागीदार चल दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. अगणित काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सरपट पडून सरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी तुझ्या पांया सोडशी आमी मागता. आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी कुशी तुझी खोशी आनी आमच्या बरेपणान आनी आमच्या बरेपणाक उपकारतात जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे आमची पवित्र सुबीची इगोर्जेचे इगोर्जीची उगड परगट निवदेशी उगोट परगट नेवदेशी मागता. मागता आमच्या सुम्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू क्रिस्ताच्या नावी. आमेन. आमेन. मोगाल भावमेनो, जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टवतात. जायतीं जाणां पिडेंत आसात पूण ह्या जाग्यार ती नात. तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुचार बाप्पा, आमच्यो सक्तायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक ते तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. हे आमच्या पिडेवंत भावा भयणाचेर भलेपणाचो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमूक आनी भलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत तुजेर भवार दवरूं आनी तुका येवन भोवूं. हे परी भावा भयणाच्या एकवटान सदांकाळ जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सरपदेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वर उपकार. Some